आज आमकां जॉइन जातात बेळगांव सावन आमचे रिपोर्टर लुईस रॉड्रिग्स. किती हा बेळगांव परिस्थिती तांचे कडच्यान जाणून घेवया. लुईस बाब, वेलकम. सगळ्यात पयली गजाल बिफोर गोईंग टू आमगे सप्लायज बिप्लायज सगळें, बेळगांव कोविडाची परिस्थिती कितें आसा आनी मार्केटाची परिस्थिती कितें आसा? देव बरी सांज प्रमोद बाब तुमकां. बेळगांव कोविडाची परिस्थिती भयानक आसा आणि मार्केटाची परिस्थिती ताचे परसय भयानक आसा. बेळगांवांत आयज मेरेन फाटल्या सादारण आयज मेरेन म्हणजे फाटल्या वर्साचो आणि आयचो जर टोटल आमी आंकडो धरलो तर सादारण 40,396 म्हणजे काल रातीचो रिपोर्ट आसलो ते प्रमाणे 40,396 टोटल पॉझिटिव्ह केसेस. तातूंतले 32,748 डिस्चार्ज जाल्यात आणि सर्वसाधारण दर दिसा साधारण बेळगांवांत 800 ते 1000 असे पॉझिटिव्ह केसेस येवपाक लागल्यात आणि हो आंकडो खरेच व्हडलो आसा, खूप व्हडलो आसा. हो बेळगांव जिल्ह्याचो रिपोर्ट आसा. पूण ह्या भितर कशें आहे की बेळगांव तालुका जो आसा, बेळगांव सिटी आणि बेळगांव तालुका, ह्या तालुक्या भितर मोर दॅन 50% ऑफ दीज केसेस पॉझिटिव्ह केसेस आर फ्रॉम बेळगांव तालुका अँड बेळगांव सिटी. तर ही परिस्थिती तशी खूप भयानक आसा. ॲज फार एज डेथ्स आर कन्सर्न, आयज मेरेन बेळगांवांत 962 डेथ्स जाल्यात आणि पूण थोडीशी एक म्हणजे बरी गजाल अशी की हातून पॉझिटिव्ह डेथ रेट अजून तितलो वाडलो ना हांगा साधारण 2 ते 2.5% असे प्रमाण आसा. म्हणजे डेथ जे रेशो आसा तो 2 ते 2.5% तितलोच आसा, 2 to 2.5%. अच्छा, दुसरी गजाल आमच्या मार्केटांत कितें जाला की लास्ट 24 तान कर्नाटक सरकारान एक पार्शल लॉकडाऊन डिक्लेअर केल्लें आणि पार्शल लॉकडाऊन डिक्लेअर केल्या उपरांत तांणी कितें केल्लें, सगळी जी बाजारपेठ आसा साधारण मे बी गार्मेंट शोरूम, मॉल्स आणि कितें हेर गजालींचे जे वस्तू आसात ते सगळे म्हणजे टोटली शोरूम्स बंद केल्ले. फकत इसेन्शियल जे कमोडिटीज, इसेन्शियल गुड्स आसात तांकां तितली 6 ते 10 मेरेन परवानगी दिल्ली आणि फाटल्या 10 मेच्यान म्हणजे परवांच्या दिसांतल्यान 10 मे तावन आता टोटल लॉकडाऊन इम्पोज केल्लो आसा. त्या खातीर फक्त इसेन्शियल गुड्स जे आसात, व्हेजिटेबल्स आणि ग्रोसरीज आणि जे कितें लागता ते आमचे सदाचे, ताका 6 ते 10 इतलीच वेळ दिल्ली आसा. त्या खातीर बेळगांवची तशी पळोवंक गेल्यार टोटल मार्केट इज टोटली क्लोज्ड. मोर ओव्हर, government of Karnataka has imposed a ban on the entry of people coming from other states, except for the emergencies, like आणि कितें अशा अनिवार्य आणि कितें अर्जंट कितें असल्यारच ते सोडटात, ना जाल्यार त्याच्यान बॅन केल्ले आसा एंट्री. त्या खातीर बेळगांवच्या सगळ्या आमच्या धंद्याची वाट लागलेली आसा. एक गजाल जी आसा लुईस बाब, ती म्हळ्यार गोंयचेर मॅक्झिमम गजाली बेळगांव सावन येतात, भाजी धरून सगळें. सो ताजेर हाजो कितें परिणाम जातलो आनी कितलो परिणाम जातलो? बेळगांवचे कशें आसा, ऍक्च्युअली एप्रिल आणि मे हे महिने जे असतात ते भाजींचे उत्पादन खूप असतात. बेळगांव आणि बेळगांवचो आमचो इंटरलँड आसा 30-40 किलोमिटराचो, तातूंत भाजीचे उत्पादन खूप असता. पूण जाला कितें की फाटल्या 24 तान आणि चड करून परवांचे 10 तारखे तावन जो टोटल लॉकडाऊन इम्पोज केला, आमच्या हांगा होलसेल मार्केट जे आसा ते होलसेल मार्केटान ऍटलिस्ट उण्यात उणे 7 ते 8 तास लागतात भाजी भायल्यान येवन ते हांगा सेग्रिगेट करून, ते पॅकिंग करून, ते गोंया लोडिंग करून ते डिस्पॅच करपा खातीर. पूण जाला कितें की फाटल्या 10 तारखेतान आणि फाटल्या शेनवारतान साधारण एक 4च तास मेळटात वेपाऱ्यांक आणि तातूंत आनी अडचण अशी वाडल्या, दुसरी अडचण अशी वाडल्या म्हळ्यार की बेळगांवच्यान जे डिस्पॅच जाता भाजी ती आमचो बेळगांवचो जो एपीएमसी मार्केट यार्ड आसा, त्या बेळगांवच्या एपीएमसी मार्केट यार्डांतल्यान डिस्पॅच जाता भाजी, टोटल भाजी एकूच सुवात आसा सेंट्रलाइज अशें. पूण बिकॉज ऑफ द हे सोशल डिस्टन्सिंग अँड एज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स जे बेळगावचे प्रशासन आसा तांणी 2 सुवातीर हे मार्केट डिवायड केला आणि त्या खातीर एक धांवपळ आणि तारांबळ अशी उरल्या हांगाच्या वेपाऱ्यांची, तशेंच जे सप्लायर जे हे आसात आमचे फार्मर्स आसात तांचीय तारांबळ उरल्या आणि आता ह्या धांवपळीतच तांचो वेळ वचूंक लागला आणि ह्या पासून तांकां हे टायमिंग जे आसा ते ऍडजस्ट जायना जाला आणि ह्या खातीर खूबच उण्यो भाजयो हांगा येतात आणि खूबच उण्यो भाजयो गोंयांक वचूंक लागल्यात आणि डेफिनेटली हाचो परिणाम गोंयांचेर जावपाक लागला. उदाहरणार्थ तुमकां सांगता, फाटल्या 4 ते 5 दिसांनी साधारण लास्ट फ्रायडे तावन जर धरले आमी, फ्रायडे शेनवारतान हार्डली 15 to 20 vehicles are going to go, whereas in a normal situation 50 ते 60 मिनिमम बेळगांवांतल्यान भाजीचे ट्रक वतात, पण 10 ते 15 मॅक्सिमम 20. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या मध्ये खूपच नाराजी आसा. ते म्हणतात आम्ही घेवचे केन्ना आणि ते लोड करचे केन्ना आणि ते डिस्पॅच करचे केन्ना.
कारण ते सॉर्ट आउट करचे पडतात, जे शेतकऱ्यांतल्यान घेता असताना त्यांना सॉर्ट आउट करचे पडतात. आणि ह्या पासून त्यांनी प्रशासनाक विनंती केल्या. प्रशासनान कितें केला, बिकॉज ऑफ द रायझिंग केसेस प्रशासन अजून हाच्या तांच्या विनंतीकडे अजून तांणी विनंती आयकूंक ना. आणि तांचें म्हणणें आसा, काल हांवें सांगल्या भशेन की गोंय प्रशासनान, गोंय सरकारान बेळगांव प्रशासनाकडे मातसो संपर्क साधून हाचेर कितें तरी एक मार्ग काडूंक जाय. जे वरवीं हो भाजीचो जो प्रश्न सुटावो जातलो. ना जाल्यार इमॅजिन हो आमचो लॉकडाऊन आसा तो 25 मेरेन आसा. आणि ह्या 25 मेरेन जर अशी जर परिस्थिती उरली तर बेळगांवच्या जे भाजीचे सप्लाय जो आसलो ताचेर बरोबर. नक्कीच परिणाम जातलो आणि ताचो गोंयच्या सप्लायचेर परिणाम कंटिन्युअस उरतलो. प्रमोद. सो लुईस बाब, तुम्ही म्हणतात की ऑलमोस्ट तुमची जर स्टॅटिस्टिक्स घेतली जाल्यार बेळगांव सावन गोंयाक ज्यो भाजी येतात त्यो आर हिट बाय ऑलमोस्ट 60 to 70%. म्हणजे सद्याची जर स्टॅटिस्टिक्स घेतली की दिसाक 50 ते 60 ट्रक येताले गोंयांत, ते खंय तरी 20 ट्रक येतात एट दीस मोमेंट. सो ऑलमोस्ट 60 to 70% सप्लाय हिट जाला. आणि एक बेजीक कारण इज 4च वरां मार्केट ओपन आशिल्ल्यान एकूण जी प्रक्रिया आसा की भाजी येवन ती पॅकिंग बिकिंग सगळें जावन ताजे खातीर 8 वरां लागतात. आणि सद्याक मार्केट फक्त 4 वरां चल्लां. तुमकां कितें दिसता की गोंयचें प्रशासन जर बेळगांवच्या प्रशासना कडेन उलयलें हातूंतल्यान मार्ग येवपाक शकता? डेफिनेटली कशें जाता, आतां फॉर एक्झाम्पल हांगा भाज्यांचें जे उत्पादन आसा तें खूब आसा. जे यील्ड आयला ते आतां एक्चुअली हो पीक सीझन. सगळ्या तरेच्यो भाज्यो ज्यो आसात ते बरे भशेन आतां एक्चुअली उत्पादन जाता आणि तो बेळगांव मार्केटात येवंक शकतात. ओनली द क्वेश्चन इज ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, प्रोक्युरमेंट अँड ट्रान्सपोर्टेशन. जर हो प्रश्न जर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान जर गोंय सरकारान जर सुटावो केलो जाल्यार गोंयचो भाजीचो प्रश्न येवचो ना अशें म्हाका दिसता. प्रमोद. लुईस बाब, थँक्स अ लॉट. कारण जसे दीस वतात तशें तुमचे कडेन आमी एवरीडे उलोवया